शाळांतल्या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियोत गोंय दुसऱ्या नंबरार आसा. मात मुळाव्या माध्यमीक शाळांतल्यो समस्या आनी प्रस्न आसा तश्यो. कांय मुखेल समस्यांचेर नजर घाल्यार वस्तुस्थिती स्पश्ट जाता. युनिफॉर्म डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशनाच्या रिपोर्टा प्रमाण फकत 8% सरकारी शाळांक स्मार्ट क्लासरूम आसात. 238 शाळांक सगळ्या वर्गांक एकूच शिक्षक. पूर्व प्राथमीक विभागातले 37% शिक्षक खंय शिकोवपाक पात्र नात. 42.9% शाळांनी खंय 50 वा ताच्या सकल भुरगीं. फकत 11% शाळांनी खंय 500 वयर भुरगीं आसात. 16 शिक्षक आशिल्ल्या 4 स्कुलांनी खंय एकूय भुरगें ना. 789 खंय सरकारी शाळा, तातूंतले 20% शाळांनी खंय कॉम्प्युटर फॅसिलिटी चलनात. 1487 शाळांतल्या 131 शाळांनीच खंय CWSN फ्रेंडली टॉयलेट्स आसात. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान जाहीर केल्ल्या युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशनाच्या रिपोर्टान ही सगळी माहिती दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.